पर्वरे पिवपाच्या उदकाक लोकांची वणवण। तिराळी कालव्याचे काम सुरू आशिल्ल्यान 20 MLD येवपी उदक आता फक्त 10 MLD पावता। पिवपाक जाय ते उदक वॉटर बॉटली हाडपाची थळाव्यांचेर वेळ। दिसाक 2 वरां तरी उदक दिवचे म्हूण थळावे मागतात। तेन्ना हांवें तांकां सांगलें की 4 दीस जाले आमकां उदक ना, तुमी फोटींग उलयता म्हणपाक लागले आमकां। हांवें म्हणलें सर तुमी येयात आनी आमची टँकीन पळया, वयली टँक खाली आनी सकयली टँक खाली आसता। ना तुमी फोटींग उलयता, तुमी तशीच मोर्चा घेवन येता म्हणटा पुलीस कॉटेसांची बायलां। उपरांत हांवें हांकां सगळ्यांक घेवन टाकयेर गेली। ते म्हणटा की तुमकां आमी आयज उदक सोडटले, 12ंक सोडटले, 1 सोडटले। रातभर आमी बसून रावपाची, एक वरान एक बकेट भरना नळाक। आमी कितें करपाचें? आमी ती बाटली हाडटात व्हडली बिसलरीची, पयलीं आसली 80 रुपीज आनी आतां 110 जाले। सद्या आमकां सांगचें म्हणटा नाजाल्यार आमकां उपाय ना। पिवप पे जाल्यार थंडी जाता, थोड्या भुरग्यांक सुद्दां थंडी जाल्ली धाकट्या भुरग्यांक। उदक चेंज जाता, एटलीस्ट एक वर पण सोडूंक जाय, 2 वरां पण सोडूंक जाय। कारण 30 फ्लॅटां, 30 फ्लॅटांक उदक इतलें पावता एक वर उदक। वयल्यान शॉपां आहा, मागीर टॉयलेट आहा, 10 शॉपां आहा मरे आनी टॉयलेट आहा। आतां कितें प्रॉब्लेम तुमकां उदक? आतां एक म्हयनो जावन गेलो मरे। टँकर पळय कितें टँकर म्हाका टँकर येयलो जाल्यार तो 2-3 दीस रावचे पडटा वाटेकार, लायनीन रावचें पडटा न्हू। आयज सांगलो की आयज मेळना आनी उदीक मातशें खदोळ उदीक आसता तें पिवप डायरेक्ट येयलें की डायरेक्ट पिवंकूय मेळना। फॅना वयर येता आनी वयता तें बी स्लो उदक सारकें, थोड्यांक मेळटा मेळना। वयता न्हावपाकूच चल्ले ते, पिवंक सुद्दां सारकें घेवन विकतें हाडचें पडटा। ते तुमी विकते हाडूंक वयता? हय विकतें बॉटली हाडचें पडटा न्हू। टँकर येता सगळ्यांक पावना कोणाक आनी सारकें येयना, सारकें उदक सारकें सकयली पडना सारकें उदक, बारीक आसता येयना। 2-2 दिसांनी तुमी मातशें सोडूंक जाय न्ही। आनी रातची ड्युटी बी आसता हांकां, ड्युटी करपाची कितें उदक भरपाची। स्टुडंटा खातीर पयलीं काम सुरू करपाचें।